15 ऑगस्ट आमकां भारतीयांक खूप आनंदाचो आणि अभिमानाचो दीस आहा। भारत सुमारे 200 वर्सां गुलामी झुंजारेंत बांदलो गेलो आणि भारतीय जवळ जवळ 1500 वर्सांचो संघर्षाचो इतिहास रचलो देश आमचे सांस्कृतिक आमकां निडर केले। वर्सां लागली पूण निरंतर वैचारीक आमची संस्कृत धर्मनिरपेक्षा नागरिक समानताकाय स्वतंत्र मेळपाची जिद्द त्या अत्याचारक ना भिवपी आणि बलिदान दिवपाक तत्पर अशा सगळ्या गुणांनी भरलेले भारतीय जनतेक इंग्रजांक न भिता फुडें गेले। स्वतंत्र सैनीक जिवाचे बलिदान दिलं, आंदोलन केले आणि आमकां भाग्य उजाडले आमचे आमी तेजे मुळे आमकां स्वतंत्र गावले। आयज भारताचे विकास आणि बुद्धीची पावलां फुडें चलता अंतरिक्ष संशोधन, विज्ञान, आरोग्य, रोड्स नेटवर्क सारख्या क्षेत्रात भारतान खूप तेजी घेतली। आमच्या प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीच्या सक्षम नेतृत्वान सखोल आणि भारतवासियांक आयज विश्वभर भारताचे नव्या रूपान ओळख जाल्या। म्हाका गर्व दिसता सांगपाक की गोंय सरकारचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या गतिमान नेतृत्वात सखोल आपल्या प्रामाणिक प्रयत्नान गोंयकारांक राहणीमानाचो दर्जो वाडोवपाचो काम करता। गोंयकारांक जीवन सुखदायक जावं केंद्र सरकार आणि गोंय राज्याचे सरकार हर एक क्षेत्रान न आपले चडान चड प्रयत्न केले, जसे टुरिझम, हेल्थ, शिक्षण, इंडस्ट्रीज, कृषी क्षेत्र, नुस्तें क्षेत्र, पशुपालन आणि पायाभूत सुविधा गोंय राज्याक दिवपाक प्रयत्न करता। श्रीमंत भावने भयणीनो, तशेंच तुम्ही पळयला आसतले की गेल्या विधानसभेक जे गोंयच्या लोकांक घरा खातीर जावं आपल्या रावत्या घरा खातीर जे काय त्रास सोंसचे पडटाले तेज्या खातीर जवळ जवळ ह्या अधिवेशनात 3 बिलां जे जास्तीत जास्त लोकांक भेटतात ती पास केल्ली आहा। पयलें बिल जें आहा की गव्हर्नमेंट लँडार किंवा 20 पॉयंट प्रोग्राम जेंकां 1975 दिल्ले आहा, जे खंय तरी परिस्थिती कोणी दुसऱ्या कडेन दिल्ले आहा, ते एन्क्रोचमेंट दिल्ले आहा, ते सिरियनाचे दिल्ले आहा, आयज तेंच्या नांवार ना जावपाक खुबशे अडचणी येताल्यो। ह्यो सगळ्यो दूर करपा खातीर आनी सूख गावपा खातीर हेचेर तडजोड करून बिलां पास केल्ली आहा। दुसरें म्हणजे जे कोंकणीदाद लँडान म्हाका पेडण्यान चड ना, पूण आमच्या बार्देशांत सुक्या बाकी इतर भागांत जे कोंकणीदादीन 50 वर्सां 20 वर्सांची घरां बांदलेली आहा, हिवूय रेग्युलर जाल्ली ना आनी ही रेग्युलर जावपाकूय गव्हर्नमेंटान दुसरें बिल पास केल्लें आहा। आनी तिसरें बिल जें आहा की स्वताच्या जमनीन स्वताच्या पुर्वेजांच्या जमनीन घर बांदलेलें आनी ते रेग्युलरायज ना जाल्लें, हें जावपा खातीर सरकारान तेवूय बिल पास केल्लें आहा की पंचायत लेवलाक 600 स्क्वेअर मिटर पासून रेग्युलरायज करप, शहरी भागात अर्बनायजान 1000 पासून करप। त्याच बरोबर आनी एक मोठे स्टेप घेतलो म्हणजे फॅक्टरी अँड बॉयलर्स डिपार्टमेंटान ज्या इंडस्ट्रीक 10 कामगार आसले आनी तांकां खुबशे कायद्याचे हितून रावचे पडटाले, आयज सरकारान तांकां 20 कामगार दवरचे दिले। तशेंच 20 ज्या फॅक्टरीन कामगार आहात तांकां 40 कामगार दवरपाचें परमिशन दिलें। आनी तेज्या बरोबरच महिलांचो वर्ग आहा, रातपाळीक जावं 7 उपरांत काम करपाक खंय बंधन आसतालें, हें बंधन ना येवपा खातीर तांकांय सुविधा दिल्ली आहा। पूण त्या महिलांचे जावं लेडिसांचे पूर्ण जबाबदारी त्या आस्थापनाची आसतली, त्या इंडस्ट्रियलिस्टाची आसतली, जेणे करून बेकारी खूब प्रमाणान कमी जातली। त्याच बरोबर तुम्ही पळयता आसतले की आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत प्रत्येक
8 दीस आसूं की 15 दीस आसूं जावं बरोबर 1-2 दीस आसूं एक जे अंत्योदया पर्यंत काम करपाक ज्या प्रत्येक शेवटच्या बॉर्डरच्या घरापर्यंत सरकार फायदो गावपाक बऱ्यांचे बरें एड्युकेशन दिवपाक आनी सगळे लोक म्हणजे सगळे आमचे नागरीक सक्षम जावप स्किल जावप आनी जास्तीत जास्त स्वताच्या पांयार उबे रावन जास्तीत जास्त बरें आपलें जीवन जगोवपाक हेजे प्रयत्न करता. शेवट सांगता आसतना आमचो राष्ट्रगीत आनी राष्ट्रध्वज गर्व आनी अभिमानान जगपाची ताकद दिल्या. ही ताकद जेच्या संघर्शान आमकां गावली तो सुनान राखपा खातीर जाल्यार आमकां सगळ्यांक वांगडा घेवन एक वटीन युनायट रावन आमकां वचपाक जाय. जशेंच आमी हे स्वतंत्र मेळ्ळा जशें स्वतंत्र पयलीं आमकां 14 तारखेक पार्टिशन हॉरर फेस करचें पडला. हो सगळो अनुभव घेवन आनी ह्या स्वातंत्र्याचो योग्य तरेन जे आमच्या फ्रिडम फायटरांनी आमकां दिल्या तेन्ना हे सगळ्याचेर आमी युनायट जावपाक जाय. देश बळवंत करपाक जाय आनी प्रत्येक नागरीक सुखी आसपाक जाय.